प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या उल्याक मान दिवन पुराय भारत राती 9 घरदारांच्यो लायटी बंद करून दिवे, पणट्यो, मेणवाती, मोबायल फ्लॅश लायटीच्या उजवाडान झगमगलो. कोरोना आड भारतीयांचो एकठांय महाशक्ती महासंकल्प. सोशल डिस्टन्सिंगाची लक्ष्मण रेखा हुपनासतना गॅलरी, वारान, तेर्रासावेल्यान संकल्पाचें शक्ती प्रदर्शन. कोरोना आड झुजांत गोंयकारांचो महासंकल्प.
I urge all my fellow Goekar to follow the call taken by Goa government and India government and to please stay at home. Go Corona! Go Corona! Go Corona! Go Corona! Go! Corona go! कोरोना लॉकडाऊन लक्षात घेऊन मोदी सरकारान रिणाच्या हप्त्यांचेर 3 महिने सूट जाहीर केल्या. मार्च ते मे मेरेन कर्जदारांक सूट आसतली. सहकारी बँको सांगतात ते प्रमाण जांकां शक्य आसा तांणी टायमार EMI भरचो. जे हप्ते फुडें भरतले तांकां 3 म्हयन्याचें जूर लागू जातलें. बँको खंय जूर माफ करपाक शकनात. ते भायर बँकांक अजून लेखी कांयच आयिल्लें ना. प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. RBIन जो मॉरेटोरियम डिक्लेअर केला, जे लोनी मेंबर्स आसात तांकां हो मॉरेटोरियम लागू जाता. तो मार्चाचो इन्स्टॉलमेंट धरून 31 मे 2020 पर्यंत हो मॉरेटोरियम RBIन सध्या दिल्ली कडेन आसा. मॉरेटोरियम म्हणल्यार ओन्ली पोस्टपोनमेंट ऑफ द इन्स्टॉलमेंट. आनी जाका कोणाक मॉरेटोरियम एवेल करपाचो आसा ताणें हो मॉरेटोरियम जो दिता तो 3 म्हयन्याचो, ताजो इंट्रस्ट जो आसा तो इंट्रस्ट जुनाच्या इन्स्टॉलमेंटाक ताणें तो पे करपाक जाय विथ कंपाउंडींग इंट्रस्ट. मॉरेटोरियम हेजो अर्थ की तांकां वेवल ऑफ इंट्रस्ट ना, फक्त पोस्टपोनमेंट ऑफ द इन्स्टॉलमेंट आनी इंट्रस्ट आसा तो ताणें भरपाचो. जो 3 म्हयन्याचो मॉरेटोरियम दिला तो तेजो 3 इन्स्टॉलमेंट एक्सटेंड जातले फुडें. आनी जे कोण प्रॉम्प्टली म्हयन्यांत भरतले तांकां हाजो चड फायदो जातलो. तो फायदो म्हणल्यार कितें की तांकां इंट्रस्टाचे फायदो जातलो. आनी त्या खातीर जे प्रॉम्प्टली भरपाक सोदतात ताणें मॉरेटोरियमार रावपाचें ना, ताणें प्रॉम्प्टली हे इन्स्टॉलमेंट भरपाचे. तांकां फायदो आसतलो इंट्रस्टाचे. सेंट्रल गव्हर्मेंटान जे कितें रिलीफ मेजर्स जे अनाउन्स केल्या, जांच्यांनी लोन्स घेतल्या पळय तांकां, की दे वील बी गिवन मॉरेटोरियम पिरियड. तर मॉरेटोरियम पिरियड म्हटल्यार एक 3 म्हयने तुका एक तर एक्स्ट्रा दिवप किंवा 3 म्हयन्याचो जो तुजो इन्स्टॉलमेंट आसा तो तुवें 4थ्या म्हयन्यान वांगडाच भरप, किंवा तुका बँकान तुजो EMI आसा तो रिशेड्यूल करून म्हणजे फुडले उरलेले EMIs तुका वाडोवन दिवन तुज्यान ते भरपाक जाता. पूण हे दृश्टीन मातशे ठोस गायडलायन्स किंवा इन ब्लॅक एंड व्हायट अशें अजून पासून आमचे कडेन काय पावूंक ना. त्या खातीर म्हाजो असो हें आसा की हे जे लोन आसा पळय न्ही तर इंट्रस्ट माफ करचो अशें खंयच म्हटलेलें ना. मॉरेटोरियम पिरियड म्हटल्यार तुका 3 म्हयने फुडें मेळटा की म्हाका 3 म्हयन्याचो इन्स्टॉलमेंट तुका आतां भरपाची गरज ना, पूण फुडें तुका भरपाकूच जाय. पूण इंट्रस्ट जो आसा तो माफ करचो असो खंयच म्हटलेलें ना. तर म्हाज्या म्हायती प्रमाणे, म्हाज्या अंदाजा प्रमाणे ज्यांकां आपले हफ्ते भरपाक शक्य जाता, जेंकां रेगुलर इन्कम येता, तेंच्यांनी ह्या मॉरेटोरियम पिरियडाक रावचें न्हू, कारण तांकां फुडें तो इंट्रस्टाचेर इंट्रस्ट लागतलो आनी तांकां तेजे त्रास जातले. तर शक्य आसा जाल्यार हफ्ते आहा पळय तेंच्यांनी ते रेगुलर भरचे. मडगांव SGPDAचो भुसारी विभाग सुरू जालो. सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून सगळें चल्लां. हेर कडेनय दुकानांनी लोकांक कड्डणां आनी भाज्यो मेळपाक लागल्यो. देवस्थानां आनी समाजीक वावुरपी राजकीय फुडाऱ्यांची गरजवंतांक मजत चालूच. प्रुडंटाच्या रिपोर्टा उपरांत निरंकालच्या वानरमाऱ्यांक लोक आदार करीत आसात. सरकारान इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान गोंयच्या सगळ्या पत्रकारांक तांकां सॅनिटायझर आनी हे मास्क अशें हे दिवपाक जाय. कारण ते जशे पुलीस आनी जशे पत्रकार हेंची काळजी घेवपाक ते खंयचेय खंय वता तेन्ना गव्हर्मेंटान तांकां प्रोवायड करपाक जाय आनी करचे दिवन जाल्यार दिवचे. सॅनिटायझर आनी तुगेले हे मास्क हे गरजेचे आसा. तेन्ना जशे पत्रकारांक दिवपाक जाय तेन्ना पुलिसांक दिवपाक जाय. हेचेरूच एक लोक सेफ उरचो. लोकांक जायते जाणट्यांक आयज प्रॉब्लेम जाल्या. प्रॉब्लेम कसले जाल्या की जाणट्यांक भायर सरपाक मेळना. हे सिनियर सिटीजन जे कोण घरान आहा ते कोणाची हेल्प ना ते मनशांक भायर सरपाक जायना. आनी जितलो गरीब जो आयज ह्या हितून त्रासान पडलेलो आहा आनी गरीब मनशाकूय भायर सरोंक मेळना आनी कडेन पयसोय आसना.
आनी आयज गोव्हर्मेंट आमचे एलान केला की लॉकडावन जाला आनी हे लॉकडावना हेचेर कोणी भायर सरलो जाल्यार प्रॉब्लेम जावपाक शकता. ताका लागून आमी चिंतले आनी आमच्या वर्कर आमच्या फ्रेंडांनी की आमी ह्या मनशाक लायक सिनियर सिटीजन जो कोण घरान ना ताका ह्यो सगल्यो वस्तू पावोवपाची ग्रॉसरी. तसो जो कोण गरीब आहा ताकाय गरीबाकूय हे वस्तू सगळो पावोवपाचो लायक तांदूळ सोद गंव पीठ इशे साखर इशे तेल इशे ज्यो खावपाच्यो वस्तू आहा त्यो आयज आमी स्टार्ट केल्या पावोवपाची. की आमच्या पारशे गांवांत जे आमच्या वॉर्डार समज एक लेबर आहात भायले हांगासर रावतात ते बिराडाक लेबर दिसावड्याक डेली वेजीस ते कामाक वयतात तांकां सुद्दां आमी एक प्रयत्न केला की तांकां एक तांदूळ एक 5-5 किलो तांदूळ आनी एक दाळ हे दिवपाचे आमी सामान आज दिल्ले आसा तांकां. आज जो काय कोविड-19 हो व्हायरसाचो जो काय विषय चालला अख्ख्या जगभरात आणि जो काय आमच्या इंडियन हैसर सैमान आता त्यांनी घातला हेच्या उपरांत जी काय 100% लॉकडाऊन म्हणून जी काय आमच्या प्रायम मिनिस्टरान आमकां जी काय हे दिली आणि तसेच आमच्या गोव्याच्या सीएमान हे दिली ती आम्ही पाळटा. तसेच पण जे काय आमच्याकडे नेसेसरी जे काय आमकां कडधान्य आणि भाजीपालो जो काय पावंक घेऊ तो आमच्याकडे पावंक ना. जसे की सीएमान आमकां सांगला की पंचांग सांगला पंचांग संपय जातले MLA कडल्यान सप्लाय तशी काय आमच्याकडे काय जेव्हा पावंक ना. आणि आम्ही खूपशा जाणांक विचारला की लिस्ट तुम्ही दिल्या तुमच्याकडे काय पंचांग पासून हे पावला तर थोड्या जाणांनी आमकां सांगला की आम्ही लिस्ट दिला पण आमच्याकडे अजून काय पावंक ना करूंक ना बीन म्हणून सांगला. पण त्याच्या उपरांत आम्ही उदरगत ह्या संस्थेक आम्ही हे आसा आम्ही जी दारोलकर उदरगत समजे हे आम्ही मेंबर आसा. त्याच्या उपरांत आम्ही जी दारोलकराक कॉन्टॅक्ट केला ताका सांगला की आमच्याकडे आमचे लोक जे असतात ते सध्या भाजीपाल्याक आणि कडधान्याकडे मातशे कमी पडलेले असतात. त्याच्या उपरांत तुमच्या कडसून काय हेल्प जायत काय असं म्हणून आम्ही जी दारोलकराक विचारला. तेजेर आमकां जी दारोलकरान आमकां एश्युरन्स दिलो की आपण जाता तितकी ट्राय करता आणि तुमच्या पर्यंत कडधान्य आणि भाजीपाल्याचो हे पावयता म्हणून. वानरमारीक जे आम्ही आता हेल्प केला लोक गरीब लोक आणि हे शिरोडे मतदारसंघाचे लोक हे लोकांक खावपाक काही दिसां पयलीं कांय नाशिल्लें काही लोकांनी हेल्प केला आणि गोवा फॉरवर्ड हांव जे शिरोड्याचो वायस प्रेसिडेंट आहा त्या नात्यान आमी तांकां आतां हेल्प केला. आणि म्हाका दिसता की हे लोकांक पयशेकारां लोक कोण तरी आहा तेंच्यांनी हेल्प करून तेंचे उपास जे रावता तेंचे ते देवन दिवचे. आणि म्हाका दिसता की शिरोडे मतदारसंघात जे कोण लोक गरीब लोक आहा तांकां आमी गोवा फॉरवर्डा वाटेन सदां आमी तांकां पावतले आणि तेंची भूक आणि तेंचे कितें उपास आहा तांकां आमी सदां हेल्प करतले. आज आमगेली कर्फ्यू जाय सन ही आमगे PDA मार्केट फ्रॉम 22nd बंद आहा आणि ते दिसतान आमी एक गेट ओपन करूं नये कित्याक लोक येतलो लूट करता म्हणून. पूण आतां लोकांक जायते त्रास पडटाय तांकां तेंगेले ग्रोसरी आयटम्स मेळपाक एरकोडेन शॉपांचेर आसलो ते चडशे काबार जाले आनी लोकांक ते मेळनाय देखून तेणी म्हाका हें केलें म्हणजे ही मार्केट ओपन कर आमकडे थोडो माल आहा आमी लोकांक दिताय म्हणून. ताका लागून आमी आयज डिसिजन घेयला ही आमगे मार्केट ओपन करपाक एक गेट आमी ओपन केल्ले आनी थोडे लोकांक सोडले आनी सोशियल डिस्टन्सिंग सांबाळपाक आमी मनीस दवरलो आहा. पुलिसांकूय आमी आपयले पुलीस येयलो आहा थिंगा सोशियल डिस्टन्स सांबाळ आमी तांकां हो माल काबार करतले. आमचे आतां SPD मार्केट ओपन जाल्लें आसा तेन्ना लोकांक भिवपाची कांय गरज ना. लोकांनी हांगा येवन सामान व्हरपा जाता. आमच्या कडेन सगळो स्टॉक आसा. कसलें सामान? भुसारी सामान सगळे जनरल स्टोर ओन्ली आमची जनरल स्टोर आसा ती ओपन आसतली. तेन्ना लोकांक भिवपाची कांय गरज ना. फक्त कितें तुमी एक प्रिकॉशन घेवपाचें की मास्क घालपाचें आणि सोशल डिस्टन्स मेंटेन करपाचें. PD मार्केटात दुकान आहा. कसले दुकाना वेळेला आमकां अलाउड ना लावपाचें हांगा. कसले दुकान तुमगेले? व्हेजिटेबल शॉप आहा. शॉप नंबर 121 सगळे मार्केट बंद आठवडे जायते जाणां घ्या. आतां भायरचे लोक येता खंयच्यान तेंच्यार व्यापार हाडटा खंयच्यान बी आनी हांगा रोखयता ग्रावंडाचेर विकता जाय तशें. आमकां गिरायक जायना आमी सद्या बेकार आहा. आमकां तर मातसो परमिशन दिया हांगा 2-3 वरांचें परमिशन दिवपाचें लागो आनी काय ना इतलें. व्हडशें आवटसायड सगळे शॉप भाजी कोण जाय तो भाजी हाडटा आनी रोखयता थिंगा गाडयेच्यान भाजी. कोरोना अरिश्टाच्या काळात कितलेशेच सामान्य लोकूय आपापले परीन हेरांक मजत करीत आसात. म्हापशेचो पसरकार पप्पूनाथ गोस्वामी दिसाक 200 लोकांक कड्डण आनी हेर जिनस फुकट वाडटा. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक ड्युटेर आशिल्ले पुलिसांक च्या पाणी करतात. पुलीस रस्त्यावेले भुकेल्ले सुण्याक खावंक घालतात.
तुम्ही तुमची स्वतःचे का कोण गव्हर्नमेंट दिता? स्वतःचे अशें ना, आमचो मेन पप्पूनाथ गोस्वामी आहा पळय, हा. ते आमी एक समाज सेवा अशी की गरीब पिपलांक आमी तेणी डिसायड केले की आमकां सांगले की आमी गरीब कोण आसा हे आसा निडेड कितें जेवण आहा न्हू तांकां आमी फूड सप्लाय केले, कितें आमचे कडेन जाता ते कॉन्ट्रिब्युशन काय ना आमकां तेजो हेल्प खूब आहा आनी जो पर्यंत पप्पूनाथ आसा न्हू तो पर्यंत आमी सगळ्यांक हेल्प करूंक आहा. सगळ्यांक आपला कोण गरीब लोक आहा हा. पळय सगळ्यांक वाडटा, तो वाडला, बसना कॅडीन वाटला थंयसर, इवन पुलिसांक सुद्दां दिल्या, CRPF जे स्टाफ आहा तांकां सगळ्यांक दिल्या, म्हणजे कोणाक नेडी पीपल आहा पळय त्या सगळ्यांक दिल्या. सेल्फ इंट्रस्ट असो काय ना, पण आतां सपोज आमकां कितें कोणाचो कॉल येयलो, सपोज कोण भुको आसा तर ताका आमी ताबडतोब आमच्या दुसऱ्या स्वयंसेवकाक घेवन अरेंज करतात. तसो गाडयेन आमचो स्टॉक भरलेलो आसा, च्या आसा, ग्रोसरी आयटम आसा, सगळें आमी पावयतात. हॉस्पिटल्सान दिता आनी पुलीस लोक आसा आनी जे गरीब लोक रस्त्यार आसा तांकां सगळ्यांक आमी च्या करता, सगळ्यांक च्या दिता. डे 1 आमी स्टार्ट केल्या, जी आमचो संकल्प आसा तो आमी जो पर्यंत हे कोविड-19 सोंपना तो पर्यंत आमी दिवपाचो आमी संकल्प केला आनी अशीच आमचो व्रत चालू आसतलो. शाळांनी मिड डे मील पावोवपी सेल्फ हेल्प ग्रुप आता मायग्रंट शिबिरांनी आडकल्ल्या मायग्रंट कामगार गरिबांचे पोट सांबाळटात. तांकां जेवण सेल्फ हेल्प ग्रुपांचे जेवणाच्या वेवस्थेचेर देखरेख शिक्षण खात्याचे अधिकारी दवरतात. एज्युकेशनाचे ही जी ओम कलर्स सेल्फ हेल्प ग्रुप रेवडा बार्देसाची ऑर्डर दिल्ली आसा. हे जे जेवण आसा सो एवरी डे सकाळ आणि सांजे, सकाळी 500 लोकांक आणि सांजे 500 लोकांक हे प्रोवायड करतात. आणि जे गरीब लोक आमच्या गोवान हे लॉकडावन आसा त्या खातीर उरलेले आसा त्यांच्या खातीर हे जेवण पावयतात. एक बरें काम करता. ह्याच खातीर हांव तेंचे सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबरांचे अभिनंदन करता. आमकां हें दिलां जेवण करपाक, म्हणजे जे गोवाचे आमचे अडकल्ले आसा सगळ्याक तांकां हें आमी जेवण पावयता. आनी आमची जी मेंबरां आसा ती खूब उमेदीन आनी आनंदान येवन हांगासर करता.
तेच म्हाका तेंचे खूब कौतूक दिसता. द इन्स्ट्रक्शन फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशन आमी तेंचे सद्दां आसा ते जेवण येवन हांगा चॅक करता सारकें केलां काय ना, कितें केलां म्हणजे लेबरांक केन्ना केन्ना पुलाव करता, रायस करी, दाळ करता, हें सगळें आमी डेली येवन टेस्ट करतात. जेवण करपाक दिल्ले जे लोक हेका बसलेले आहा पळय तांकां तेन्ना आमी एक दिसा एक पुलाव करता, एक दिसा शीत कडी करता, एक दिसा अशे एक दिसा हे करता वेज करता, सगळे हे करता कडी रायस पुलाव सगळे एक दीस करता सगळे. तशें आमकां ते लोकांची आमी सेवा करपाक करता. आमकां प्रॉफीट जावंक जाय म्हूण करिना, लोकांची सेवा कशी करपाक आमी करता. नहीं, हमारा मेडिकल ऑलरेडी कंप्लीट ही है, हम चल के ही आए, 400 किलोमीटर से आए हैं अभी भी, ठीक है. हाईवे से कुछ ट्रक से कुछ कहाँ से आए हैं, ठीक है. अभी हमको भी क्या है कि ऐसा सोच रहे हैं कि अभी इधर हमको भी क्या करेगा, 14 तारीख को 2-3 दिन के लिए चालू रखेगा. हम वो सोच रहे हैं कि हमको डायरेक्ट सीधा कोई रास्ते से चल के चले जाए तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना. इधर खाना में नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना में. सिर में सर बहुत दर्द है. जोर से बोलो रे. बहुत दर्द है सर, सिर में पेन हो रहा है सर. ओके. और सर अंदर सर एक टैबलेट नहीं है सर. टैबलेट नहीं तो अभी आपको क्या बोला वो? कम से कम 3 घंटे हो गए हैं सर. ओके. 3 घंटे से सर मैं बैठा हूँ अभी तक. अब एम्बुलेंस आई है सर, अभी भी 3 बंदों को लेके गई है सर. नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, जो खाना मिल रहा है सही मिल रहा है, लेकिन बार बार राइस ही दे रहे हैं, उसमें दाल नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, ऐसा हो रहा है. राइस के साथ दाल ज़्यादा देना मांगता है. ज़्यादा दाल ही नहीं मिलता. तो 20 सुलभ टॉयलेट आहे सर. ते भायर आमची भितरले टॉयलेट्स आसात म्हणजे इंडोर हॉलाचे, प्लस आमी शॉवर्स केल्ले आहा ताका एक 8 कडेन शॉवर्स केले, 8 पॉयंट्स केल्ले आहा तरी सुद्दां ते हॅप्पी आसा एक्चुअली, सामके हॅप्पी आसा रावपाक. भितर न्हिदपा हॉलांक गादयो, हें आणलेल्या बेडशीट दिल्ली, पयर बेडशीट दिल्ली, आज तांकां सगळें जेवण बी सगळें दिल्लें आतां चालू आसा जेवण. तुमी पळयलां आसतलें. सकाळीं तांकां ब्रेकफास्ट दिला, कोणी तरी हाडून दिलें, तांचो बरें मागपी लोकांनी कोणी ब्रेकफास्ट हाडून दिल्लो 2 वेळा. मागीर तांकां पुलाव हाडून दिलो आज 2 बोले चाय नहीं, नाश्ता नहीं, हर लोग को परेशानी है. खाना वही खाना, जो मिलता वही खाना, कुछ खाना नहीं है बाहर, वही खाना है. सूखा चावल, दाल नहीं, सब्जी नहीं, कुछ नहीं. किधर जाएंगे हम लोग? और कोई सेवा नहीं हम लोग को. चाय देते बोलते चाय नहीं मिलता है, नाश्ता कुछ नहीं है, सिर्फ 2 टाइम का खाना बस. सुबह चाय नहीं देते? नहीं, चाय नाश्ता कुछ नहीं, खाली 2 टाइम खाना, दोपहर और 1 टाइम, और उसके अलावा नहीं है. कोरोनाचो लॉकडावन स्वताची आनी दुसऱ्याच्या आरोग्याची जतनाय हाचो प्रत्येकान विचार केल्यार घडटा नाविन्य. पोलीस इन्स्पेक्टर सचिन गांवसान आपल्या स्टाफाचे सुरक्षेची दखल घेवन नो टच वा नॉन कॉन्टॅक्ट सॅनिटेशन डिवायस तयार केला. उसगांवां एका इंजिनियरान असोच एक प्रकल्प हातांत घेतला. टच करनासतना हँड वॉश सोप वापरून हात धुवंक मेळटा. पळयात एकेकल्याचे विशिश्ट यत्न. So I put a challenge to PI Sachin if he could do it, and I think he went beyond his call of duty. Within 2 days he set up something, and I've gone and personally seen it, and I think it is a very, very wonderful innovation. And we are hopeful to set up in the other 2 camps of the IRBN, and in fact our police headquarters and others also have been impressed with such a innovation, so it is going to be very popular in all the police camps or wherever there are police gatherings. असोच एक प्रोजेक्ट ती सुसगांवचो इंजिनियर कल्पित नायकान केला. भौशीक सुवातीचेर असले प्रोजेक्ट वापरचे म्हूण ताणें सरकाराक उलो मारला. नळाक हात लायनासतना आमी हात धुवप. सो आमी आतां सद्या हांव नळ चालू करता बाय मिन्स ऑफ पेडल. तो ते मेकॅनिकली आणि स्प्रिंग यूज करून ते एक रॉड कनेक्ट केल्लो आहा, तो डायरेक्ट
लॉकडावनात 14 एप्रिल मेरेन प्रवासी सेवा बंद खरी, मात तितली लोकांच्या गरजेच्या सामानाची जबाबदारी रेल्वेचेर. कोंकण रेल्वेन कोंकण पट्ट्यांत म्हाल येरादारीचो बरोचसो भार उखल्ला. रेल्वेची तयारी आसा, मात लोकांनी लॉकडावन सक्तीन पाळचो, सोशल डिस्टन्सिंग राखचें म्हणून रेल्वे अधिकाऱ्यांचो लोकांक प्रुडंटा वरवीं उलो. संवसारभर कोरोनाचो आतंक. भारतात कोरोनापासून राखपा खातीर प्रधानमंत्री मोदीन 21 दिसांचो लॉकडावन जाहीर केला. चडश्यो सेवा बंद, मात जीवनावश्यक वस्तूंची पुरवण जावची म्हूण कांय सेवा सुरू आसात. तातूंतलीच एक रेल्वे. लॉकडावन आनी कोरोनाच्या संकटाचेर कोंकण रेल्वेचे अधिकारी कर्मचारी प्रुडंटा कडेन उलयले. देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत सभी आदमी से प्रार्थना है कि आप घर में ही रहें और इस बीमारी को भगाने में सहयोग करें. कोंकण रेलवे परिवार इस परिस्थिति से निपटने के लिए आवश्यक वस्तुओं का आदान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है. हम अपने परिवार को घर में रखकर सुरक्षित रखकर देश के सेवा के लिए जान जोखिम उठाकर आपकी सेवा में लगे हुए हैं. आपसे अनुरोध है कि हम आपके लिए बाहर हैं, आप देश के लिए घर में रहें. जब तक जरूरी ना हो तब तक आप इधर उधर ना निकले, घर में रहे, बच्चों के साथ, परिवार के साथ. स्टे होम, स्टे सेफ. जैसा कि आप सब जानते हैं कि 14 अप्रैल तक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन का ऐलान किया है. इसलिए सभी लोगों यात्रियों से ये निवेदन है कि सभी अपने घर में रहें. हम भी आपके लिए अपना घर छोड़कर, अपनी फैमिली छोड़कर आपकी सेवा में लगे हुए हैं. आप हमारे लिए और बाकी जनता के लिए अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें. स्टे होम, स्टे सेफ. लॉकडाउन के दौरान कोंकण रेलवे ने ज़रूरी सामान के आवाजावी के लिए गुड्स ट्रेन का संचालन चालू रखा हुआ है. कोंकण रेलवे के सभी स्टाफ जो कि गाड़ी चलाने में काम करते हैं, वो सभी स्टाफ अपनी ड्यूटी समय पे कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं और अपने साथ ही और लोगों का भी ध्यान अच्छी तरह से वो रख पा रहे हैं. तो कोंकण रेलवे के स्टाफ जो निरंतर काम कर रहे हैं, वो सभी देशवासियों की सेवा में समर्पित है और हम सभी देशवासियों से कहना चाहते हैं कि वो भी हमें अच्छी इसी तरह से सहयोग करते रहे. आप दिए हुए निर्देशों का और दिए हुए आदेशों का हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा सही तरीके से पालन करें और अपने आप को भी सेफ रखें एवं औरों को भी सेफ रखें. इससे बहुत जल्दी हम इस बीमारी के ऊपर काबू कर पाएंगे. आप सभी से निवेदन है कि आप भी ठीक रहे, सेफ रहे और औरों को भी सेफ्टी का ध्यान रखें. स्टे सेफ, स्टे एट होम. जो हमारा प्राइम मिनिस्टर मोदी सर ने जो लॉकडाउन किया है उसके 14 अप्रैल के लिए, तो अब कोरोना वायरस की वजह से ये लॉकडाउन है. तो आप लोग सभी लोग घर में ही रहिए और घर में ही रहेगा तो सेफ हो जाएगा. ये कोरोना वायरस जो है वो स्प्रेड नहीं होगा, वो जो लिंक है वो कट हो जाएगा. तो हम लोग कोंकण रेलवे से लोको पायलट सब काम कर रहे हैं आपके लिए. सभी गुड्स काम पहुँचाने का काम कर रहे हैं. तो आप लोग घर में ही रहे तो सभी सेफ हो जाएगा. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान रिपोर्टर भीमा पाटील. साकोड्डे महादेवाच्या देवळा कडेन सांबराचे पोर मेळ्ळे. एका वर्साचें सांबर जखमी अवस्थेंत दिसतनाच लोकांनी राना खात्याक कळयलें.
कुळे राना खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी ताका धारबांदोड्या फॉरेस्ट नर्सरींत व्हरून दोतोरां वरवीं उपचार सुरू केल्यात. सांबर सारकें जातनाच ताका ताच्या थळाव्या वाठारांत व्हरून सोडटले म्हणून राना अधिकारी प्रुडंटा कडेन उलयले. हे सांबर काल सकाळी आमकां 9 सकाळी साकोड्ड्या म्हादेवाच्या देवळाचे कंपाउंडा कडेन थंय हे आमकां आसा म्हणून तितले कोण सांगलें म्हादेव तेंच्यांनी हे दिलें आनी मागीर आमकां सांगल्या नंतर आमी गेले थंय. गेले पयल्यार तें गेटी कापडला, ते तोंडाक मातशें इंजर्ड जाला आनी पांयांक आनी कांय जावंक ना, मार व्हडलो बसोंक ना. थंयच्यान मागीर आमी ताका गाडी करून हांगा हाडले धारबांदोडा वेटरनरी डॉक्टराक कॉल हे केले, आपयले. वेटरनरी डॉक्टर आयले हांगा, तेणें ताका ट्रिटमेंट दिलो आनी आतां आमी हांगा हे ताका उबे केला. आज सकाळी डॉक्टर येवन ट्रिटमेंट दिवन इंजेक्शन दिवन गेला. एक 2-3 दिसां भितर रिकवर जातले म्हणून. जो पर्यंत ते उबे जातले तेन्नाच आमी ताका तेजी जी लोकल एरिया आसा थंयच ताका आमी हे करतले, सोडटले. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.